Welcome back. Bicholim MLA Naresh Sawal is not very happy with the inauguration of non-equipped primary health center. He says inauguration of the health center without required amenities is useless. Sawal has also demanded that all the facilities should be made available as soon as possible, else has threatened of severe agitation. Chief Minister Manohar Parrikar inaugurated the primary health center at Bicholim on Thursday. तीस 40 आसा 18-20 पेशंट बरोबर म्हाका दिसता हे प्रोपोर्शन बरोबर आसा आनी फाल्यां गरज पडली हांगा समजा वाडोवपाची पडली जाल्यार त्या सायडीक अरेंजमेंट दवरल्यार आनीक 10-15 बेड घालपाची वेवस्था थंय विंग बांदपाक येतली. Health Minister Lakshmikant Parsekar, Bicholim MLA Naresh Sawal, Sakri MLA Pramod Sawant and others were present for the inaugural function. विश्वजिताचे म्हाका परत एकदा अभिनंदन करूंचे दिसता की दिवचलकरांचे मागणी पुरयता आसतना आयज सुंदर अशें हें हॉस्पिटलाची बिल्डींग खरेदी करून दिल्या पूण आयज खरी गरज आसली ह्या हॉस्पिटलाक अपग्रेड करपाची. म्हाका मूड ना उलोवपाचो. हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणटा हे प्रायमरी न्ही हे प्री प्रायमरी. कारण हांगा रक्त काडटा जाल्यार मातशें वयचें पडटा पूण एटलिस्ट हांगा येतकूच गुरुवार बायलांक तपासपाक एक गायनेक आसपाक जाय. जर हे इतले सुंदर हॉस्पिटल जशें 5 स्टार हॉटेल कशें तुमी पळयलें आसतलें भितर पळोवन 5 स्टार हॉटेल कशें ह्या हॉस्पिटलांत जर बरी सुविधा ना जाल्यार इतली व्हडली हॉस्पिटलां उक्ती करून फायदो तरी कितें. म्हाका लोकांचें कितें बरें जातलें हें म्हाका जाय. हांव फाल्यां आमदारकी सोडपाक तयार आसा. माझ्या आमदारकीचेर हांव पोटय भरिना. ही म्हजी शेवटची फावट शेवटचें म्हजें भाशण ह्या हॉस्पिटलाचेर ना जाल्यार आमकां खंय तरी हांगा हंगर स्ट्रायक करचो पडटलो ना जाल्यार उपाशी तरी हांगासर बसचें पडटलें ह्या दिवचलकारा खातीर. पूण उलोवन घेतलें हांवें शांतचित्तान आयकलें. तुमी सगळ्यांनी आयकलां. कोणें जें कितें समजून घेवंक जाय तितलें घेवचें जें जाय तें घेवचें. पूण ज्यो PHCs आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर ह्यो बेजिकली प्रायमरी हेल्थ केअरा खातीर आसता. ती हॉस्पिटलां न्हय. Diocesan Society claims that due to lack of school infrastructure, it might not be possible to accommodate all the students in Rosary Higher Secondary. Secretary of Diocesan Society of Education, Father Zefirino D'Souza, said they will have a meeting with the parents, principal and management within the next couple of days. He also said beginning of admissions in Chogle Higher Secondary would ease out the pressure and solve the crisis. खरें म्हणल्यार थिंगा व्हडली इश्यू कांय ना. म्हाका दिसता काल ती बेश्टी अननेसेसरी इश्यू व्हडली केल्या. आमी तरी बरे भशेन बसून तरी करी तूं सगळें सुटावें करूं येता. कित्याक प्रॉब्लेम कांय ना. तो प्रॉब्लेम कितें सगळ्यांकूच दादोशी करूंक जायना आनी आमी तर कॉलेजीन तर सगळ्यांक दिवंक गेले आमकां तितलें आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. Father Zefirino also said all the students will not be accommodated in the Rosary Higher Secondary due to infrastructural problem. आनी म्हाका दिसता आनीक अशें तशें करून जातलें म्हूण पूण सगळ्यांकूच सारकें दादोशी करूंक जावचें ना. Education Minister Manohar Parrikar has declared that the academic year would commence from 10th June instead of 5th June due to Chogle Higher Secondary admission fiasco. Father Zefirino feels Naveli admission issue will be solved with the opening of admissions in Chogle Higher Secondary. नावेलकार म्हणलें आसा बरें आसा पूण सगळेच नावेलकारांक दादोशी करूंक जातलेकूय हांव नको. But we will try to solve as much as possible. We will try to accommodate them. Meanwhile, Naveli locals have demanded that Rosary management should admit Naveli students. I don't think any principal will take pride in saying I got 100% results, taking the cream of students. This is not education at all. My present demand is that this online admission should be cancelled and preference should be given to Naveli students in all the streams. That's the basic demand. Diocesan Society मीटिंग घेतली तुम्ही सकाळी त्याची कितें जालें नावेलीच्या इश्यूची. अरे कितें प्रॉब्लेम आसा प्रत्येक तुमकां सांगलें एडमिशन इज एन इशू सो वी आर ट्रायंग टू सॉर्ट आउट बाय गेटिंग मोर एडमिशन गिविंग मोर क्लासीस दॅट्स ऑल. नावेलीच्या प्रॉब्लेमाचेर वेगळो विशय ते करतात कारण नावेलच्या लोकांक थंय एडमिशन जाय वीच डिमांड हॅज अ रिजनेबिलिटी. सो आय हॅव टॉक्ड विथ देम. नाव लेट देम वर्क आउट हाऊ इट शूड बी सॉल्व. They will come back to us on Monday. We will declare on Monday what is the solution. Senior reporter Lokik Shilkar and Samir Bhatt with video journalist Devendra Gaonkar for Prudent.
If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter at PrudentGoa or meet us on Facebook at facebook.com/PrudentMedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.